Welcome to TFRCC TV, the Faithfully Rising Christian Community, a Catholic spiritual content channel dedicated to reflections, masses, adorations, gospel music, documentaries, and more. Our content is created for the Catholic community worldwide. While our platform is open to all, please be aware that the material presented here is exclusively intended for Catholics. We hold respect for all beliefs and do not seek to offend or convert followers of other religions. Thank you for joining us on our spiritual journey. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तुमकां समेस्तांक पास्का फेस्ताचे शुभाशय हांव पठयतां आनी प्रत्येक जावन TFRCC TV पळयतल्या तुमकां समेस्तांक पुनर्जीवन जाल्लो जेजू तुमकां आशीर्वादीत करून दी, अभिषेकान भरून दी म्हणून मागता आसतना मोगाच्यानो आमी आतां देवाचें उतर आयकुया. सांजुवाहून बरयिल्ल्या सुवार्तेंतले वाचप, अध्याय 20 वळ 1 तावन 9 मुसर. आयतारा फोंत्या फरार उजवाडचे आदी मगदलाची मरी पोंडासरशी आयली. थंय समाधेच्या तोंडाक दवरली शिळा पाठीं लोळयिल्ली तिणें पळयली. तो वळू ती सिमांव पेद्रो आनी जेजूक मोगासो जावन आसलेल्या शिसा लागीं धांवून येवन म्हणाली, सोम्याक फोंडांतलो काण व्हेला आनी ताका खंय दवरला म्हणून आमी नेणाव. तेन्ना पेद्रो आनी तो आनी एकलो शिस समाधेसरशी भायर सरून गेले. ते दोगी धांवत गेले, पूण तो आनी एकलो शिस पेद्रो प्रास बेगीन पावलो. ताणें बागोवन तीन पळयतना धरणीर पडलेले सणाचें वस्तूर ताका दिसलें, पूण तो भितर गेलो ना. ताच्या फाटल्यान शिमांव पेद्रो येवन सीदा समाधे भितर रिगलो. थंय ताणें धरणीर आसली सणाची वस्त्रां देखली, पूण जेजूच्या मस्तकाक रेवडायिल्लो तुवालो त्या सणाच्या वस्त्रां सांगता नासतना वरे विंगड दवरलेलो ताका दिसलो. तेदवा समाधेसरशी पयलो पावलो तो आनी एक शिसी भितर आयलो आनी ताणें देखलें आनी सतमंतलें. तो मेल्ल्यांतलो परत्यान जिवन जावंक जाय आसलो हें पवित्र पुस्तकाची सगणी ते दळपर्यंत तांकां समजली ना. देवाचे अवतार वखणी तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी पास्का फेस्ताच्या संभ्रमार आसां. जेजू मरणांतलो परत्यान जिवंत जाला. पुनर्जीवनपण आमच्या क्रिस्ती भावार्थाचे श्रेष्ठ एक हातेर जावन आसा. जेजू पुनर्जीवन जावंक नातले जाल्यार आमच्या क्रिस्ती धर्माक अर्थ नातुल्लो. त्या खातीरच सांत पाऊल रोमाकारांक बरयिल्ल्या पत्रांत अध्याय 14 वर्स 8 to 9 सांगता, आमी जियेल्यारी मेल्यारी क्रिस्ता खातीर आमी मरतांव आनी जियेतांव. कित्याक क्रिस्त मरणांतलो परत्यान जिवंत जाला. सांत पाऊल कोरिंथकारांक बरयिल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 15 वर्स 14 सांगता की क्रिस्त एकताळा पुनर्जीवन जावन नातलो जाल्यार आमच्या धर्माक अर्थ नातलो, आमी प्रीच करच्याक अर्थ नातलो म्हणून तो सांगता. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू क्रिस्त पुनर्जिवंत जाला. आता पुनर्जीवन जाल्लो क्रिस्त आनी ह्या संवसारार जियेल्लो क्रिस्त हाचे मदें मस्त फरक आसा. ह्या संवसारांत जियेल्लो जेजू आमचे मदगात चल्लो, ताणें असर्यांक केली आनी एका गांवांतावन एका गांवाक तो समखलो. पूण पुनर्जीवन जाल्लो जेजू क्रिस्त दांपल्ल्या दारा भितरल्यान भितर येवन ताचें दर्शन आपल्या शिसांक दिता. आनी मात्र न्हय, एका गांवांत दर्शन दिवन खिणा भितर आनी एका गांवांत दर्शन दिवंक तो शकता. तर मोगाचे न्हू, आज हें पास्काचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना निजवय ह्या संवसारांत
30 आनी 3 वर्सां जियेल्लो जेजू सुमेस्तांक मेळ्ळो. पूण हांवें सांगलें पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताक आनी ह्या संवसारांत जियेल्ल्या क्रिस्ताक मस्त फरक आसा म्हणून. तर पुनर्जीवन जाल्लो क्रिस्त म्हाका आनी तुका खंय मेळटलो? कित्याक ताका आमी पळयत जाय, ताचें दर्शन आमी घेवंक आसा. तर पुनर्जीवन जाल्लो क्रिस्त म्हाका आनी तुका खंय मेळटा? पवित्र पुस्तकाचो आधार आमी घेतल्यार जेजू क्रिस्त आमकां 7 गडे आमकां ताचें दर्शन दिता. In 7 places we find resurrected Jesus. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, पयल्यान पयलें पुनर्जीवन जाल्लो क्रिस्त आमकां खंय मेळटा? पुनर्जीवन जाल्लो क्रिस्त गलिलेयांत आमकां मेळटा. आज आमी वाचल्ल्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता आमी पळयली, या आयकली. मगदलाची मोरी जेजूची कूड मागूंक रात त्या आयतारा सकाळी समाधी सरशी येता. पूण तिका एक श्रेष्ठ अनुभव थंय मेळटा. दोवे वस्तूर नेसल्ले 2 व्यक्ती तिका दर्शन दितात. मार्काचो वांचेल अध्याय 16 verse 6 to 7. भियेनाका, कुर्सार मारल्लो जेजू नजरेनाक तूं सोते आसाय गी, तो हांगा ना, तो तुका गलिलेयांत मेळटलो. आनी शिसांक गलिलेयाक वचोंक ते देवदूत सांगतात. फोंडू रितो आसलो, जेजूचें दर्शन तांकां थंय फोंडांत मेळोंक ना, बगार गलिलेयांत मेळटा. तर गलिलेया म्हळ्यार कितें? आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता. जुवांचो वांचेल अध्याय 1 verse 46. नातनाएल सांगता, नाजरेतांत कितें पुणी बोरें येवयेत गी. लुकाचो वांचेल 13 अध्याय chapter 13 verse 1 आमकां सांगता, पिलातान बली अर्पण करतेल्या गलिलेया घरांक जिवेशी मारले ती काणी आमी थंय वाचता. म्हळ्यार मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, गलिलेय म्हळ्यार एक तकली पडपडेचो जागो. गलिलेय म्हळ्यार भयोत्पादकांचो जागो, टेररिस्टांचो जागो, समस्याचो जागो, पिडाचो जागो. आता जेजू गलिलेयांत आमकां दिश्टीक पडटा म्हळ्यार काही समस्या आसात, काही पिडाशिडा आसा, काही आमकां मस्त प्रॉब्लेम्स आमकां फेस करूंक मेळटात. थंय पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आपलें दर्शन आमकां दिता. त्या देखून आमच्या जिवितांत मोगाचेनो सबार समस्या आमकां आसूंक पुरो, आमच्यान ते सॉल्व करूंक मस्त 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 त्रास जातात जावंक पुरो, शांती स्थापन करूंक. पूण जेजू थंय आसा म्हणून कोण पाती येता गी, तो व्यक्ती शांती स्थापन करूंक प्रयत्न करता. त्या देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी ह्या संवसारांत आसतना वी शुड नॉट बी कॉज फॉर प्रॉब्लेम, वी शुड बी सोल्युशन ऑफ द प्रॉब्लेम. आमी समस्याक कारण जावचे व्यक्ती जावंक नजो, समस्ये परिहार करचे व्यक्ती जाय म्हणून पुनर्जीवन जाल्लो क्रिस्त आमकां संदेश दिता. त्या देखून मोगाच्यान आमी क्रिस्तांवां समस्येचे मूळ जावंक नजो. वी शुड नॉट बी द कॉज ऑफ प्रॉब्लेम, but we should be the solution to the problem. त्या देखून पुनर्जीवन जाल्लो क्रिस्त गलिलेयांत दृश्टीक पडटा म्हळ्यार प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक आमचे मदें येता म्हणून अर्थ. दुसऱ्यान पुनर्जीवन जाल्लो क्रिस्त म्हाका आनी तुका खंय मेळटा?
तोटाच्या मालीच्या रुपार गार्डनराच्या रुपार आमकां पळोवंक मेळटा. रिझन लॉर्ड इन द गार्डन. मगदलाची मोरी दुकान गळोवन जेजूचें दर्शन घेवंक रेगून आसतना जोवांसोवांचेल अध्याय 20 वर्ड 11 to 18 अंत आमी वाचतां. The gardener comes there and मोरी मगदलेनाक तो जेजू म्हणून पारखूंक कष्ट जाले. त्या देखून ती सारता म्हज्या सोम्याक खंय दवरला, तुवें काणमणी येलाय गे, सांग म्हाका हांव ताका हाडटा. पण मगाच्यान हांगा एक प्रॉब्लेम की मोरी मगदलेन जेजूक लागशिल्तावन समजल्ली मनीस. एका 3 दिसां भितर ताची परिचय धरूंक तिका कष्ट जाले जाल्यार आमी सगळ्यांनी समजय पुनर्जीवन जाल्लो क्रिस्ताक ताचीच म्हणली कूड ना. तो खंयचे रूपी घेवंक शकता. त्या देखून अविलाची सांत तेरेस आपल्या बुकांत म्हणटा पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताक ताचेच म्हणले हात नांत, ताचेच म्हणले दोळे नांत, ताचेच म्हणले कूड ना, ताचीच म्हणली उतरां नांत. तुम्ही जावन आसात जेजू क्रिस्ताक पातयेवचे, तुम्ही जावन आसात ताची कूड, ताचे हात, ताचे पाय, ताची उतरां. पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताक तुम्ही खंय मुसोर व्हरून पायतात की थंय मुसोर पुनर्जीवन जाल्लो क्रिस्त तुमकां मेळटा. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तोटाच्या मालीच्या रुपार जेजू आमकां ताचें दर्शन दिता म्हळ्यार आमी आमच्या कामागारांतय, आमची सेवा करतल्यांतय आमी जेजूक पळोवंक जाय, पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक पळोवंक जाय. एक ल्हान एग्जाम्पल हांव तुमकां दिता. एका कडेन हांव रितीरेक गेल्ल्या वेळार एका ग्रेस्त मनशान म्हाका जेवणाक आपयलें. पाद्रा म्हणटाना वेरायटी आसता, तुमकां कळीत आसा. स्पेशल गेस्ट फादर रोमन आयला म्हणटा आसतना वाळचे भजी रांदून वाडतात ना, मटन, चिकन, पोर्क, वेरायटी 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 दवरले. सो हांवें जेवण स्टार्ट केलें. जेवण स्टार्ट करतना त्या कुटुंबाची वडील भितर काम करतल्याक म्हणाले ते फ्रिजांत सकला अल्युमिनियम आयदानांत मासलेची कडी आसा पळय ती उणकर. जस्ट वाम केल्या पुरो, चड उण करची नाका. हांवें चिंतलें खंयपुणी घरा पडलो सायजाचे डॉग असतात न्ही, तांकां थोड्यांक मासली नासतना जबिनान ते तांकां कांय घालूंक पुरो म्हण हांवें चिंतलें. 3-4 मिनटांनी ते भुरगे म्हणाले आंटी फिश करी वाम जाली. आंटी म्हणाली घाल काडून जेव. ती फिश करी शिताक घालन तूं जेव. पाद्रीक मटन, चिकन, फिश फ्राय पुरा आसा, पूण घरा काम करतल्याक 3 दिसां आदली कडी घालन जेवंक सांगता. तर टेबलार आसले एटलिस्ट 1-4 कुडके म्हण ताका दिवी येता आसलो न्हू. तर आमचें काम करतल्या आमच्या कामागारांक आमी खंयच्या रितीन तांकां पळयता. पुनर्जीवन जाल्लो क्रिस्त थंय आसा, आमची सेवा तांच्या मुखांतर तो करता. म्हणटा आसतना मोगाच्यान पुनर्जीवन जाल्लो क्रिस्त विविध रुपांनी आमकां ताचें दर्शन दिता. तिसऱ्या रितीन आमी पळोवचें जाल्यार उक्त्या गायांनी पुनर्जीवन जाल्लो क्रिस्त आमकां दर्शन दिता. उक्त्या गायांनी पुनर्जीवन जाल्लो क्रिस्त आपल्या शिसांक आपलें दर्शन दिता आसतना थोमास थंय नासलो. शिसांनी म्हळें आमी पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताक पळयलें. थोमास म्हणटा हांवें ताच्या गायांनी ते गाय पळयल्या शिवाय, ताच्या कडवळांत हात घाल्ल्या शिवाय हांव पातयेवंक सोना. 8 दीस गेल्या उपरांत थोमास थंय आसलो जेजू दृश्टीक पडलो. थोमासाक आपले गाय दाखोवच्या मुखांतर जेजू म्हणटा पातये अनभवार्थी जायनाका.
पावार्थ दवर गायल्ल्या या गायांनी तुझ्या जेजूक तू पळे. तर मोगाचे न्हू, आमी क्रिस्तांवां गायी वड करचे मनीस न्हय, गायी गुण करचे मनीस. आमकां खंय खंय गायी दिसतात गे, थंय थंय पुनर्जीवन जाल्लो क्रिस्त आपलें दर्शन आमकां दिता. तांचे मुखांतर म्हणलें आमी सगळ्यांनी समजून काणगे जाय. त्या देखून जेजू आपले गायी तोमासाक दाखयले, कित्याक ताचे थंय जाल्ल्या अविश्वासपणाचो गायी गुण करच्या पासत. त्या देखून जेजू थोडे फावटी आमच्या जिणयेंत गायी जावंक दिता, कित्याक ताचें दर्शन आमकां दिवंक. तर जेजू उक्त्या गायांनी आमकां दिसता. तर मोगाचेनो समाजेंत कितले जण गायल्यात, न्हय शारिरीक रितीन, मानसीक रितीन गायल्यांत. तांकां आमी सपोर्ट करूंक आसा. पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताक आमी तांकां दाखोवंक आसा म्हणलें आमी हर एकल्यांनी समजून काणगे जाय. चवथें, पुनर्जीवन जाल्लो जेजू क्रिस्त वाटसुऱ्याच्या रुपार आमकां तो मेळटा. सोजर्न आमच्या संगता तो समकता विविध रितीन. लुकाचो एवंजेल अध्याय 24 वर्स 13 to 25. दोग जण शिष्य एमाउसच्या कुशीक समकोन वेताले. तांचे थंय कितेंच आशा नासली, सगळे बुडोवन गेल्ले. कित्याक जेजू आमकां बरें करतलो म्हूण ते पातयल्ले, पूण आतां तो कुर्सार मरण पावला, कितेंच उरोवंक ना. निराशपणान तांची पावलां ती काणी घेवन पाटीन ती घरा वेता आसतना वाटसुऱ्या रुपार जेजू तांकां थंय मेळटा. वाटसुऱ्या रुपार तांकां तो थंय मेळटा आनी तांकां जेजू बळवंत करता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या जिवितांत आमी एकसुरे जावन जिवंक जायना. ह्या संवसारांत आमकां हर एकल्यांच आनी एक हाताची गरज आमकां मेळटा जायत. कित्याक म्हळ्यार आमी कितले ग्रेस्त जावंक पुरो, म्हाका कोणी नाका, म्हाका शेजारची नाकात, म्हजे फॅमिली मेंबर्स नाकात, हांव एकलोंच जियेता म्हळ्यार मोगाचेनो एक दीस येतलो, तूं दोळे जमतलोय, तुका फोंडाक देवंक 4 हात जाय पडटीत. तूं मेलाय म्हणलें लोकांक सांगूंक 1 हात गांठ ओडूंक जाय पडत. तुज्या आत्म्याक मीस भेटोवंक आनी 1-2 हात गरजेचे जाय पडटले. तर आमकां हेरांची गरज आसा. सबार जण वाटसुरे आमच्या जिणयेंत आमकां मेळटात. तर तांचे थंय आमी पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताक पळोवया. तांकां आमी बरवसो दिवया विथ पॉझिटिव्ह फिलिंग्स. तांकां वयर उखलया. सी, the world is full of negative things. Negative. तूं क्रिस्ताचो पाटलावदार जाल्यार बरवसो दिवचो व्यक्ती जा. गिव्हर ऑफ होप. आमी पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताक आमी बरवसो जावन हेरांक दिल्ल्या वेळार ते वाटसुरे क्रिस्ताक पातयेतले. 5वें मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, देवाच्या उतराद्वारी पुनर्जीवन जाल्लो क्रिस्त आमचे मोदें आसा. लुकाचो एवंजेल अध्याय 24 वर्स 4 to 45. ते दोग शिष्य म्हणटात, तो आमचे कडेन उलयता आसतना आमचें काळीज शिजलें न्हय गे, या कातरले बरी जालें न्हय गे. वय देवाचें उतर आम सोमेस्तांक परिवर्तनाचे एक हातेर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो. जो कोण देवाचें उतर वासिना ताका देवाचे परिचय मेळना. आज आमचे कडेन हर एक संगती आसात मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, पूण देवाचे उतर वाचूंक आमचे कडेन टायम ना. त्या देखून ह्या जिव्या उतरांत सोमी म्हणटा, कशें आकाशांतावन पावस या भुंयक पडोवन भुंय पाचवी करता, तशें म्हज्या तोंडांतावन आयिल्लें हर एक उतर फळ तें दिता.
पाजल्या 2 दारीच्या तालवारी बरीन ते कातरूंक शकता. त्या देखून मोगाचनो देवाच्या उतराक एक सकत आसा. ते बळादीक हातेर आमी सकडांनी आमचे करून घेया, कित्याक थंय पुनर्जीवन क्रिस्ताचे दर्शन आमकां जाता. सवे मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पुनर्जीवन जाल्लो क्रिस्त आमकां काही मेळटा, उंडो मोडटाना तो आमकां मेळटा. हर एका आयताराच्या मिसांत भक्तीपणी आमी वांटो घेताना पुनर्जीवन जाल्लो क्रिस्त आमकां थंय पळोवंक मेळटा. कित्याक ते कितले 12 मैलां ते दोगसीस जेजू सांगाता समकले जाल्यार ताची परिचय तांकां जावंक ना. तांकां परिचय केदाळ जाली, जेजू उंडो मोडटाना तांकां परिचय जाली. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमचे जिवीत जावन आसा हेरां पासोत मोडून दिवचें जिवीत. आज आमी ह्या इमाजेन जेजू आसा, ह्या पुणशेतान जेजू आसा, हांगा असर्यां घडटात, थंय असर्यां घडटात म्हण आमी सांगल्यार आज कोणी पातयेवचो व्यक्ती ना. ते सांगतात जेजू तुज्या जिवितांत आयला जाल्यार तुज्या जिविता मुखांतर ते दाखोवन दी. तुजें जिवीत मोडच्या मुखांतर क्रिस्ताक ह्या संवसाराक दाखय. That is the preaching. तें जावन आसा आमी सोम्याक हेरांक दिवचें एक साधन. तर मोगाचनो उंडो मोडचें म्हळ्यार आमकांच आमी मोडून हेरांक दिवचें. अशें आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मदर तेरेसा म्हणटा तुमचें मिसाचें बलिदान एका घंट्यान मोग जाता. उरलीं 23 hours तुम्ही तुमच्या घरा, तुमच्या शेजारा, या समाजांत कशें जियेतात थंय कळटा तुम्ही खंयचो उंडो मोडलो म्हणून. त्या देखून केवल आमी मिसांत भाग घेतले वरवीं आमचे मिसांव जायना. मिसांत भाग घेतल्या उपरांत आमी कशें जियेता थंय पुनर्जीवन जाल्लो क्रिस्त हेरांक आमकां मेळटा. लास्टली पुनर्जीवन जाल्लो क्रिस्त आमी सांगाता मेळटाना आमचे मोदगात येता. खंय 2 या 3 म्हज्या नांवान सांगाता मेळटात गे, थंय हांव आसा म्हणून सोम्यान आमकां सांगलां. दोनदूताची कृत्यां chapter 2 verse 42. ते मागण्याक सांगाता मेळटाना एका मोनाचे ते जाले. तर मोगाचनो एका मागण्याक आमी सांगाता मेळटा आसतना हांवें म्हळें पुनर्जीवन जाल्लो क्रिस्त खंयचेय रूप घेवंक पुरो. There is no particular shape for the resurrected Jesus. तो भुरग्यांच्या रुपार आमकां पळोवंक मेळोंक पुरो, युथांच्या रुपार पळोवंक मेळोंक पुरो, या प्रायज जाल्ल्यांच्या रुपार पळोवंक मेळोंक पुरो, या गोबायलाच्या रुपार आमकां पळोवंक मेळोंक पुरो. तुम्ही सांगाता आयल्या वेळार मात्र ताची परिचय तुमकां जाता. यू कॅन रेकग्नाइज resurrected Jesus when you come together. सो सांगाता मेळचें आमी सोडचें न्हय. तर मोगाचनो पुनर्जीवन जाल्लो क्रिस्त आमचे मोदगात आसा. त्या खातीर ते कीर्तन 133 verse 1 to 3 म्हणटा भावा भयणींनी सांगाता जियोवचें कितले संतोषाचें कार्य. तर मोगाचनो आमी सक्कडी त्या मोडुल्ल्या त्या उंड्यांत एक जाता आसतना, जर भक्तीपणांत आमी तो कुमगार सेवता आसतना आमी जावन आसाव क्रिस्तची आनी एक कूड. पुनर्जीवन क्रिस्ताक आमी साक्ष जावचे व्यक्ती. तर मोगाचनो क्रिस्ताचे पटला उद्धार जाल्ल्या आमी पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताक ह्या संवसारांत दाखोवंक आमचे प्रयत्न आमी करया. तर तुमकां समेस्तांक पास्का फेस्ताचे शुभाशय आमी पाठयत आसतना, या टीव्हीर तुम्ही ओ सेर्मांव तुम्ही आयकत आसतना तो पुनर्जीवन जाल्लो क्रिस्त तुमकां जाय आसलें समाधान दिवन दी, भलायकी दिवन दी, कृपा दिवन दी. मात्र न्ही तुमच्या जिविता मुखांतर एटलिस्ट एकल्याक पुणे
पुन्हा जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताक दाखोवचे भाग तुमकां फावो करून दी म्हणून मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर पदोदरा सत्साच्या देवा TFRCC TV हाचे मुखांतर या देवाचे उतार आयकूंच्या हर एका भुरग्यांक तूं आशीर्वादीत कर. अभिषेकान बरो हे TV चलोवन वरचे मालकम टेक्सेरा या आमच्या भावाक तूं अभिषेकान बर आशीर्वादान बरो ताणें करचे हर एक काम जेजूच्या सुवार्ते पासत ताणें करूंक जाय असली कृपा ताका दी. आनी हे देवाचे उतार आयकल्ले हर एकले विविध पिडेतावन ती मुक्त जावन देत. देवाचे आशीर्वाद तांच्या कुटुंबांनी येऊन दी. जे कोणाक समाधान ना, जे कोण आंतरिक रितीन गायल्यात सोमयांचे जो तू तांकां आपड अभिषेकान बर कृपेन बर म्हणून तुझे लगे मागता. तुझे बेसांव या भुरग्यांच्या कुटुंबांत तांच्या भुरग्यांचेर तांच्या जाग्याचेर तांच्या घराचेर आतां हांव दिता आसतना सोम्या चोर अणवरंतले चोर अपयंतले तांकां राखोन वर तुझ्या अभिषेकान तांकां बर म्हणून तुझे लगे मागता. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे असो, तुमचे सोवे असो. सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. गॉड ब्लेस यू. थँक यू.